संपलेल्या फ्रांसीस झेवियर आनी जेजुइना फेर्नांडीस हांच्या आत्म्या खातीर हे मीस पेटयला डॉरिस फेर्नांडीस आनी जोकी वाज आनी फॅमिली हांच्या आत्म्या खातीर मीस पेटयला गॉडविन फुर्तादो आनी फॅमिली. तेच भाशेन प्रितीच्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आयज आपलो जल्म दीस मनयता स्विझर फुर्तादो आनी जोकिना आयज 95 वर्सां भरतात. तिचे खातीर तेच भाशेन ह्या मिसान मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. म्हज्या बाबा भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चालून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो मोड अपराध. ह्या वसत घेवन सदांच वार मिली सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. प्रार्थना. देवा आमच्या मोगाल बापा, तुज्या देण्यान आमकां सोडवण मेळटा आनी आमी तुजी आपणायलोली भुरगीं जावन पावता. तर आमचेर तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल. जेजूचेर आमी बाबार दवरता देखून बरी स्वतंत्रताय आनी सासणाच्या जिविताचें दायज आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्या सांगता, जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. बागुवन पावलून कुरीतकारांक बरयलोलें पयलें चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, संवसारी जाणबाय गोरवान फुलयात, मोग बांदून हाडटात. आपूण कितेंय जाणा म्हूण समजता तो फावो ते परी ते वळखना, पूण देवाचो मोग करता त्या मनशाक देव बरो वळखता. देखून आतां कुड्ड्यांक देवान भेटयलोल्या खाणा विशीं उलोवन कुड्डो देव म्हणलोलो संवसारांत नाच आनी एका भायर आनीक देव ना म्हूण आमी जाणा. कित्याक जरूय जावं सोर्गी जावं संवसारी देव म्हणलोले आसात आनी खरेंच तसले देव आनी दोनी जायते आसा. तोरूय आमकां एकूच देव आसा, बाप तो. ताचे तावन सगळें येता आनी आमी ताचे खातीर आसा आनी एकलो सोमी आसा, जेजू क्रिस्त. हाचे वरवीं सगळ्यांक येता आनी ताचे खातीर आमी आसा. पूण ही वळख सगळ्यांक ना. थोड्यांक असल्या कुड्ड्या देवाची इतली संवय जाल्या की आयज देखून भेटयलोलें खाण खरें तें एका कुड्ड्या देवाक भेटयलोलें जाल्लें पुरी. ती खातात आनी अशें तांचें अंतस्कण अस्कोत देखून मेळें जाता. आनी जाचे खातीर क्रिस्त मेलो त्या तुज्या अस्कोत भावाचो तुज्या जाणबायेक लागून इबाड जातलो. हे पोरी बाबा भयणीचेर आडपातो करूं आनी तांच्या अस्कोत अंतस्कणाक धोको दिवंक
क्रिस्ताचेर आड तुमी पातक करतात म्हणटच जेवणाक लागून म्हजो भाव पातक करूंक पावता जाल्यार हे फुडें म्हाका भावां पोटी देख जावं आनी केन्नाच हांव मांस खावचो ना. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावन दी. सासणाच्या जिविताच्या मार्गार म्हजीं पावलां घाल. परत एकदां म्हणुया. सासणाच्या जिविताच्या मार्गार म्हजीं पावलां घाल. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो थाव घेतलाय. तूं म्हाका वळखताय. हांव केन्ना बसतां आनी केन्ना उठ्ठां तें तूं जाणाय. म्हज्या मनांतलीं चिंतनां पयस धांवन तुका थावी. हांव चलतां की आड पडटां तें तूं पळयताय. सगल्यो म्हज्यो पोरण्यो तुज्या मुखार उक्त्यो. जबाब. सासणाच्या जिविताच्या मार्गार म्हजीं पावलां घाल. साद्यान सादो म्हजी कूड तुवें घडयल्या. म्हज्या आवयच्या कुसव्यान तुवें म्हाका विणल्या. म्हज्या संय म्हळ्यार एक ओजा. सगलीं तुजीं कर्तुत्वां ओजापाचीं तांचे खातीर तुका दिन वाचता. जबाब. सासणाच्या जिविताच्या मार्गार म्हजीं पावलां घाल. देवा, म्हजी चवकशी कर आनी म्हजें अंतस्कण तपासून काड. म्हजी परिक्षा कर आनी म्हजीं चिंतनां वळखून घे. वांगड्या मार्गार हांव चलना म्हूण पळय आनी सासणाच्या जिविताच्या मार्गार म्हजीं पावलां घाल. जबाब. सासणाच्या जिविताच्या मार्गार म्हजीं पावलां घाल. उद्गार. सर्वेस्पराक जय. आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचें सोबें जियेता आनी ताचो मोग आमचें सोबें संपूर्णायेक पावला. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक फुडें तुमकां म्हाका कान दितोल्यांक सांगता, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात. तुमकां जोडटात तांकां बरें करात. तुमचेर शिराप घालतात तांकां आशिर्वाद दियात. तुमकां वायट करतात तांचे पासत मागात. कोण तुका एका पोल्यार मारीत जाल्यार दुसरोय पोलो ताका दाखय. तुजो जुबो काडून घेत ताका आंगोस्त्रूय व्हरून आडाय नाका. तुजे लागीं मागीत ताका दी आनी तुजी वस्त काडून व्हेल्यार ताचे कडची ती परतून मागूं नाका. येरांनी तुमचें सोरी केलोलें तुमकां जाय तशेंच तुमी तांचे सोरी करात. तुमचो मोग करतल्यांचोच तुमी मोग करशात जाल्यार तातूंत तुमचें पुण्य कसलें. तर पातकी लेगून आपणाचो मोग करतल्यांचो मोग करतात आनी तुमकां बरें करतल्याकूच तुमी बरें करशात जाल्यार तातूंत तुमचें पुण्य कसलें. पातकी बऱ्यान तशेंच करतात. जांचे लागचें परत घेतल्यात म्हूण तुमी रावतात तांकांच तुमी कितें उश्णें दिशात जाल्यार तातूंत तुमचें पुण्य कसलें. दिला तितलें परत घेवच्या मनान पातक्यांक उश्णें दितात. पूण तुमी तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात, तांकां बरें करात आनी परत घेवची आशा दवरिनासतना हेरांक उश्णें दियात. तेन्ना तुमकां व्हडली मजुरी मेळटली आनी परमेश्वराची भुरगीं तुमी जातल्यात. तर अनुपकार्या आनी वायटोव्या सोरी तो कोणवालो. तुमचो बाप दयाल तशींच तुमी दयाल जायात. कोणाचीच नीत करिनाकात आनी तुमची देव नीत करचो ना. कोणाकूच गुन्यांवकार करिनाकात आनी तुमकांय देव गुन्यांवकार करचो ना. दुसऱ्यांक बक्षात आनी देव तुमकां बक्षितलो. दियात आनी तुमकांय मेळटलें.
बरें चिकार दामून चेपून हलावन आनी ओतो सोर सुयेन भरलोले माप तुमचे मुठयेंत पडटले. कित्याक ज्या मापान तुमी दुसऱ्यांक दितात त्याच मापान तुमकांय मेळटले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. येरांनी तुमचे सुरी केलोलें तुमकां जाय तशेंच तुमी तांचे सुरी करात. कित्याक ज्या मापान तुमी दुसऱ्यांक दितात त्याच मापान तुमकांय मेळटलें. मोगाल बाबा भयणीनो, जरी म्हाका मोग जाय हांवें मोग दुसऱ्यांक दिवंक. जरी म्हाका खुशालकाय जाय हांवें दुसऱ्यांक खुशालकाय वांटून करस. जरी म्हाका कसलोय आदार जाय जाल्यार हांवें पयलो दुसऱ्यांक आदार दिवंक करस. पूण बरतेंच जाल्यार आमी कितें करता? जायते फावटी आमी दुसऱ्याचें नांव उबोयता, दुसऱ्यान रागान वायट उतरांनी उलयता, वायट नदरेन पळयता. आनी जेन्ना आमी हें वायट दुसऱ्याशी करता आमकांय वायट मेळटा. कांय बरे उतरांनी आमकां जेजू सांगता, येरांनी तुमचे सुरी केलोलें तुमकां जाय तशेंच तुमी तांचे सुरी करात. जेजून कितें केलें? जेजून ह्या संवसारांत येवन दुसऱ्यांचो मोग केलो. घोडेक जायते फावटी ताका मोग मेळो ना जायत परतून, पूण ताणें दुसऱ्यांचो मोग केलो आनी ताकाय जायत्या जाणांनी मोग दिलो. आयज तो आमकां उलो करता. जेन्ना म्हाका घोडे कोण वायट करता हांवें ताका बरें करूंक गरज, कित्याक म्हाका बरें जालेलें मेळूंक गरज. आनी जेन्ना हांव दुसऱ्यांक बरें करता, दुसऱ्यांक बऱ्या रेस्पेदान मानान लेखता, तेन्ना म्हाका म्हजो देव रेस्पेद आनी मान दितलो. कित्याक ज्या मापान तुमी दुसऱ्यांक दितात त्याच मापान तुमकांय मेळटलें. कशें मेळटलें? देव आमकां दितलो. घोडेक ह्या संवसारांत आमकां जितलो मोग आमी दिता तितलो मोग आमकां मेळना परतून, पूण देव आमकां दितलो ही खात्री दवरूंक गरज. तर हें मनान दवरून दर एक पावल जें आमी मारता तें जेजूच्या हातान घालुया. ताचो आदार आमकां सगल्यांक ह्या मिसांत मागुया. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रस्ताना आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणांत तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. तुवें दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. शासनाच्या शासनान देवाक सोय. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रस्ताना आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणांत तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाक वेलीन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. शासनाच्या शासनान देवाक सोय. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक
मानता तसले जावं म्हूण मागात. घे आनी तुमच्या बलिदान आपल्या आमच्या नामके पवित्र विचाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, तूं खरे भक्तीची आनी शांतीची जोर. तुजे मोहिमेक फावो तो मान आमी दीस हो आनी ह्या पवित्र गुटांत वांटो घेवन एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक नेमी. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सरस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा, सोर्फकानी आनी सोर्फताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो तिचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरुंकता. जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जिवंतपण परगट्टा. तीर बरवाशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक ओतरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. मुसर्गी तुका जय जय. सरस्पराची नामी येता ताका जय. मुसर्गी तुका जय जय. बाबा परस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कुश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर तुमची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक मराराचें रगत. पातकांचें भोगसणें मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त तुमचे बसत तें वालोत. हें म्हज्या उगडासाक करात. सो तो बाबार्थाचो गूट परगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो मुंडो आनी ही सोडूनची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्परा केव तुमीचेर विस्कळलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचो भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी फेरांव आमचो गोंगली बापा आनी सगळ्या यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका आपली मोगान वाडोव. पुनर्जिवंतपणाचो भरमासो धरून मेल्यार ते आमच्या बाप आनी काम तांकां तुजी इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तान तुजें पोस दरीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये संगतीन भाग्यवंत दवरता. भाग्यवंत सुजे आनी सोर कालिका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावन आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सरबंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान Amen. आमच्या सरबंदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बाबा सर्गींच्या तुजें नांव पुजीत जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो पुराय आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां तायणेन पडूंक दिवं नाका वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरबंदारा जेजू क्रिस्ताचें ज्ञान आमी बोर भाशेन ओतरेता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटपी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणान. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचें न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचें दिश्टा आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका पोटांत सांबाळ जो जियेताय आनी राजभर चलयताय सासणाच्या सासणान. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कोर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कोर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा. शिडेच्या जेवणाक आपोयल्या ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. समी म्हणटा
हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखांत चलचो ना. बगोर ताका आसतलो जिविताचो उजवाड. प्रार्थुया. सर्वेस्परा जिव्या देवा, तुज्या उतराच्या आनी संस्काराच्या जेवणान तुज्या बाबात्यांक तूं पोसताय आनी जिवीत दिताय. तुज्या मोगाच्या पुताचें उमळीक मास रगत घेवन ह्या भोव त्या देण्याचो आमी चड आनी चड फळ काडू आनी सासणां ताच्या जिविताची भागीदारां जावंक पावू. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांती आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे